मुगाचे बाबा भयणीनो, ह्या दिसांनी पयलें वाचप पावलून तिमोथी बोरले चिडवले वाचता. तिमोथ पावलोचो एक खास शीस आसलो. म्हणटा तो ही वॉज अ स्पिरिच्युअल चायल्ड पावलोचो, आनी तो ताच्या बरोबर मिशनरी वारांत वांटो घेतालो. म्हणटकूच ताणें खूब पावलोचे जिविताची खबर आयकली. आज पावलो तो उगडास कोत्ता की तुका म्हाज्या जिविताची खबर आसा. ज्या ज्या वेळार हांव कसल्या जाग्यार गेला ताची तुका खबर आसा. जो जो वावर केला ताची तुका खबर आसा. जे कोस्ट दूख हांवें सोसूंक पडले वावर करतना ताची तुका खबर आसा. आनी हो वावर करतना जेन्ना म्हाका पिडापेड आयले, देवान म्हाका केदींच सांडिना. देव म्हज्या बरोबर आसलोच. देवान म्हाका केन्ना सांडूंक ना. तो तुम्हाला सांगता तुज्या जिवितांत अडचणी येतलेच. देवाचेर विस्वास दवर. पवित्र पुस्तक वाच, तर नियाळ कर आनी तुमकां शांती मेवतली. शुभवर्तमानांत आमी आयकलां. शुभवर्तमानांत जेजू 2 शास्त्रांक म्हणटा मेसाया आयला. तो दाविदाचो पूत. तो फकत मनीस न्हू, खरोच तो देवाचो पूत. तर तुमी हें कानान धरूंक जाय. तुमी मेसायाची वाट पळयतात, तो तुमच्या मनांत आसा तो वेगळोच विचार. तुमी म्हणटा जेन्ना मेसाया येतलो तो आमकां शांती दितलो, स्वतंत्र हाडटलो. पूण जेन्ना हांव आयलो, हांव असो वावर करूंक ना. कित्याक म्हाका धाडला बापान दुसरोच वावर करूंक, मनशाचें सोडवण करूंक. जेन्ना आमी हें जीव सारतना अडचणी येतात, आमी कितें करूंक जाय? देवाचें भरवंसो धरूंक जाय. दुसरे सुवातेर आमच्या लागीं पुस्तक आसतलो, पवित्र पुस्तक. ताचेर थोडो भाग वाचून नियाळ करूंक जाय. आनी जेन्ना आमी नियाळ करता तेन्ना आमकां भितरली शक्ती मेवता. खास हें देणें आमकां आज देवान दिवंक. आज आमी ह्या देवा लागीं मागुया.